नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया केळ्याचे मोदक। मोदक करपाक ही हांवें 2 केळी घेतल्या, 1 कप रवो घेतला, अर्द कप गोड घेतला, 2 चमचे गव्हाचे पीठ, 1 चमचो तीळ आणि पाव चमचो वेलचीची पावडर। पयलीं आमी केळी घेवन सोलून ती खुसकरून घेवया। केळी अशी खुसकरून घेवपाक जाय, बारीक करून घेवपाक जाय। केळी अशी बारीक करून घेवपाक जाय, खुसकरून घेवपाक जाय। तुमकां जाय जाल्यार मिक्सरान सुद्दां बारीक करून घेतल्यार जाता। आता आमी तातूंत घालुया गोड। गोड आनी केळी बरी मिक्स करून घेवया। गोड सारके विरगळून घेवपाक जाय। हांवें मोदक करपाक गोड घेतला, गोडाच्या जाग्यार तुमकां साखरीचो सुद्दां वापर करूं येता। तातूंत हांव घालता पाव चमचो वेलचीची पावडर, 1 चमचो तीळ घालता, 2 चमचे गव्हाचे पीठ मिक्स करून घेवया। हे मिक्स करून जाल्यानंतर तातूंत आमी रवो घालुया। आता हे सगळें आमी हातान मिक्स करून घेवया। रवो घातल्यानंतर बरें व्यवस्थित मिक्स करून घेवपाक जाय। आता हाजेर झाकण घालून 10 मिनिटां अशेंच दवरुया। आता आमी मोदक करपाक सुरवात करूया। गॅसार हांवें तूप तापत दवरला। तुपाच्या जाग्यार तेल वापरल्यार जाता। तेल पयलीं कडकडीत तापोवन घेवपाक जाय, मागीर गॅसाची फ्लेम लो करपाक जाय। आता आमकां तातूंत मोदक सोडपाक जाय। अशें करून मोदक करून घेवपाक जाय। हळू तेलान सोडपाक जाय। अशें करून मोदक करून घेवपाक जाय आनी अशें हळू तेलान सोडपाक जाय। खूब मोठे करपाक जायना, मोठे केले जाल्यार मागीर ते भितर भाजपाक खूब वेळ लागता। मोदक तळटा आसतना गॅसाची फ्लेम लो दवरपाक जाय। लो फ्लेमीचेर आमकां फ्राय करून घेवपाक जाय। आता मोदक आमी परतून घेवया। अशें करून हळू परतून घेवपाक जाय आनी एकदम लो फ्लेमीचेर फ्राय करून घेवपाक जाय। हे मोदक भाजता आसतना एकदम लो फ्लेमीचेर भाजपाक जाय। लो फ्लेमीचेर भाजल्यानंतर मोदक बरे भितर पर्यंत भाजले वता। मोदक तळटा आसतना अशें आमकां परतून घेत रावपाक जाय। मोदक सगळ्या वटल्यान बरे तळून घेवपाक जाय। आता आमचे फ्राय करून जाले, आमी काढून घेवया। आता आमी अशेच बाकीचे सगळे तळून घेवया। मोदक आमचे बरे फ्राय करून जाले। आता हांव काढून घेता। पळयात कितले मस्त मोदक जाले ते। अशे केळ्याचे मोदक खूप रुचीक, टेस्टी। तुम्ही या संकष्ट चतुर्दशीक नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ राहात। देव बरे करू।